दोंगुल्ले, सुर्ला आणि सत्तरीच्या बारवाल्यांक हायकोर्टानूय थाकायना। टुरिस्ट धुमाकूळ घालून गावान उपद्रव करतात म्हणून तांची बार्रां बंद केल्ली। ताच्या आड बारवाले हायकोर्टान गेले। एक्सायज खात्यान स्थिती जैसे थे दवरची म्हणून मागिल्ली। अंतरीम थाकाय दिवनूय कोर्ट तयार ना। दोंगुल्ले ठाणे पंचायतीक नोटीस काढल्या, कोणाकूच कायदो सुव्यवस्था हातान घेवंक मेळना म्हणून कोर्टान स्पष्ट केला। सत्तरीच्या बार्रांचो इश्यू हायकोर्टान पावला। उत्तर गोयच्या जिल्लो मॅजिस्ट्रेटान CRPCच्या कलम 144 खाला सुर्ला आणि सत्तरीची 7 बार्रां बंद उडयल्ली। ताच्या आड बारवाले हायकोर्टान पावले। नोटीस दिनासतना खंय बार्रां बंद केल्यात। मॅजिस्ट्रेटाच्या आदेशा उपरांत दोंगुर्ले ठाणे पंचायतीन बार्रां चलोवंक NOC सस्पेंड केल्ली आणि एक्सायज खात्यान लायसनां रद्द करपाची प्रक्रिया सुरू केल्ली। पर्यटक येवन गावात मस्ती करतात म्हणून तांची बार्रां बंद केल्यात। गोंय पर्यटन राज्य, कायदो सुव्यवस्था सांबाळपाचे काम पुलिसांचे। निकाल लागमेरेन बार्रां बंद करपाचो निर्णय स्थगीत दवरचो म्हणून बारवाले मागताले। हायकोर्टान बारवाल्यांक अंतरीम थाकाय दिवंक न्हयकार दिलो। हायकोर्टान ते फाटली भुमिका स्पश्ट केली ती अशी: लायसनां रद्द जाल्यार बारवाल्यांक अपील करूंक कायद्यान मार्ग आसा। गोंय पर्यटन राज्य म्हूण पर्यटक वा कोणाकूच कायदो हातात घेवंक मेळना। हायकोर्टान दोंगुर्ले ठाणे पंचायतीक नोटीस काडल्या। पर्यटकांचो उपद्रव तात्पुरतो काय नित्याचोच ते ठाणे दोंगुर्ले पंचायतीक सांगचे पडटले। कोर्टान पंचायतीक 2 सप्तकां भितर नोटीशीक जाप दिवंक सांगल्या। कोर्टाचे फुडल्या आदेशा मेरेन सुर्लाची 7 बार्रां बंदूच उरपाची। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। साश्टीचे लोक सदांच काँग्रेसी बरोबर रावले, मात आता काँग्रेसीकडच्यान लोकांक आशा ना। TCP मंत्री आणि गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय उलयलो। काँग्रेसीन साश्टीन चुकीच्या लोकांक टिकेटी दिल्ल्यो म्हणून विजय म्हणटा। काँग्रेसीचो आदलो मंत्री जोकी आलेमावाचो पूत युरी आलेमाव आयताराक गोवा फॉरवर्डान केलो। चॉईस तुमकां असो दिला की असो एक तरणाटो भुरगो जो जाका विजन आहा, जाका त्याच्या बापायचो टाइम टेस्टेड मॉडेल आहा आणि जाका आमची पार्टी गोंयकार आणि गोंयकारपणा खातीर जोडपी अशा पार्टीचो पूर्ण पाठिंबो आहा। आम्ही तिनूय मंत्री हांगा म्हयन्यान एकदा तरी येतलेच, आम्ही बसतले आणि तुमची कामां करतले हे आमी तुमकां उतर दिता। तुमकां ऑप्शन व्हडलें आनी कांय ना। म्हाका दिसता तुमकां ऑप्शन क्लियर आहा की युरी आलेमाव हो तुमचो फुडलो आमदार जातलो। आमदार जावचे पयलीं ताच्या बापायची आमी आधार घेवन हे जे सालसेत मिशन म्हणटात, आमी सालसेत मिशन करूं ना। सालसेत मिशन म्हणून जे कोण उलयतात पळय तांणी चिंतपाची गरज आहा। सालसेतीन तुमी तिकीट अशा मनशांक दिल्या जे पयलींच हँड्सअप केल्ले आहा, तो मागीर आनी मिशन खंयचे वयतले। सालसेतीक हिस्ट्री आशिल्ली काँग्रेसी बरोबर रावपाची। हे केपें सालसेत काँग्रेसी बरोबर रावले, कित्याक रावले? की एक होप धरून रावले। हो होप गेलो, आज होप आनी कांय उरूंक ना। सालसेतीन कितें डेव्हलपमेंट जाल्लो आहा? कुंकळे सोडून खंय डेव्हलपमेंट जाल्लो आहा तो सांगा। आमी मडगांव आनी फातोर्डा वचून मेरेन कब्रस्तानाचो इश्यू जायना आमचो सेटल। जोकीन कब्रस्तान सांग्यार बांदून दिले। खंय आहा डेव्हलपमेंट? खंय आहा डेव्हलपमेंट? कांय करचे ना। आपली फक्त बॉल्सां भरतले, आपले भुरग्यांक वयर काडटले, ते व्हडली व्हडली गाडयो आनी घरां घेतले। हे करपाक लोकांनी निवडून दिवंक ना कोणाक। आता 3.5 वर्सां इलेक्शनां आहा, आम इलेक्शनां बसपा आजिल्ले, आम तुमगेली कामां करपाक तुमचे मुखार येयले। इलेक्शनाक जायती 3.5 वर्सां आहाय। इलेक्शनां बसपाचें मागीर चोवपाचें, पयलीं सद्या तुमगेली काम करपाचें। आनी विजय सरदेसाय हिंगा येतलो आमचे ह्या कुंकळच्या बागांत न्यू तो, कित्याक जी सुडा जेन्ना तो वायस चेअरमॅन आहलो हिंगा हिंगा प्रोजेक्ट जाल्ले तेजो तेगेलेय चिंतप आशिल्लें, कित्याक बाब जोकी आलेमाव तेजोय एडवायस घेतालो। हांव रावतां हे पावल सक्सेसफूल करपाक, गोंयकारपण राखपाक आनी कुंकळी फॉरवर्ड व्हरपाक। ओपा पंप हाऊसाकडे MS पायपलायन सोमारा फुटली। पायपलायन ब्रेकडाऊन जाल्ल्यान पणजे, ताळगाव, सांताक्रूज, मेर्शे, चिमला, रायबंद्रा, शिरगांव आणि GMC वाठारांत उदका पुरवणेचेर परिणाम जालो। सुमार 12 वरां दुरुस्तीक लागपाक शकतात। लोकांनी सहकार्य करचे म्हणून खात्यान विनवणी केल्या। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।